नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजची 20 खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दामबाबाचो पवित्र नाल मडगांवच्यान मिरवणूक काडून वेलो जांबावले, भावीक व्हड संख्येन जाल्ले वांटेकार। लोलयेच्या दिलीप सतरकाराचेर बिबट्यान केलो हल्लो, उपचारा खातीर काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्रात केल्या भरती। वीज दर सवलत घोटाळो प्रकरणाची सुनावणी 31 मार्च मेरेन धुकल्ली फुडें। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा हांच्या न्यायालयात बिरेस्तारा जाली सुनावणी। मडगांवच्या फातोड्डा स्टेडियमाचेर जावपाक शकता फिफा वर्ल्ड कपाचे मॅची, कोरोना महामारीक लागून गोंयांत मेळपाक शकता प्राधान्य। गोंय जाला हेर राज्यांनी ड्रग्स पावोवपाचें ठिकाण, पुलिसांनी दिली हे विशीं गवाय। गोमंतक खबरापत्रान घेतले 61व्या वर्सान पावल, मानेस्तांनी हजेरी लावन भेटयली परबीं। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। शेकड्यांनी वर्साची परंपरा आशिल्ल्या दामबाबाची जांबावलीची शिगम्याक 23 मार्चाक सुरवात जाली। दामबाबाचो पवित्र नाल काल राती मडगांवच्यान मिरवणूक काडून जांबावले वेलो। ह्या मिरवणुकी मठ ग्रामस्थ, हिंदू सभेचे पदाधिकारी आनी भावीक व्हडा संख्येन वांटेकार जाल्ले। नाल्लाची पुजा करून दामबाबाच्या 7 दिसांच्या वर्सुकी शिशिरोत्सवाक सुरवात जाता। मोहित केणी हांच्या घरात नाल दवरून ताची पुजा केल्ली। आता हो नाल वाजयत गाजयत मिरवणूक काडून मडगांवच्यान जांबवले वेलो। ह्या निमतान शुक्रारा, शेनवारा आनी आयतारा वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी तशेंच नाटकांचें आयोजन केलां। मंगळारा 29 तारखेर गुलाल जातलो। पेडे लोलयेच्या दिलीप सतरकाराचेर बिरेस्तारा बिबट्यान हल्लो केलो। ह्या हल्ल्यात सतरकाराक बरीच दुखापत जाल्या। उपचारा खातीर ताका काणकोणच्या सामाजीक भलायकी केंद्रान भरती केला। आपल्या सुण्याक भोंवडोवपाक घेवन वतना बिबट्यान ताचेर हल्लो केलो। काणकोणच्या गांवगिऱ्या वाठारांत बिबट्या वांगाचो वावर चलता। ताका लागून थळाव्या लोकांच्या मनान भंय निर्माण जाला। रान खात्यान ह्या बिबट्याचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। आता सांगू तुमकां वागान अटॅक केलो म्हणून आयकलां। नांव कितें तुमचें? दिलीप सतरकर। कितें जालें खंय गेल्लो तुमी? आमी गेलो पेट्या एकदम आवाज येवपाक लागलो। हांव उठून भायर आलो। भायर जाल्यार वाघ मागीर पाणटी आसा, त्या पाणट्या कडेन वाघ आसा, पेटो वयर आसा। पेटो वयर आसतना जाल्यार हांवें वोट केलें मोठमोठ्यान भायर काडून पेटो वयर सकयल देंवलो। सकयल देंवता गाडी मातशें कितें हें जालें, वाघान तें गेलें, पेटो धांवलो। आनी तेन्ना हांवें वोट तुमकां तेणें एटॅक म्हाजेर केली। कितल्याक सुमार खबर? पावणे 1 पावणे 1 राती। हय।
रातचे येवपाचें एटॅक तुजे मागीर तुवें कितकोन डिफेंड केलें कितको मागीर काय ना हांवें म्हाजे तो तसो पडलो हांवें पिसी घेतलो आनी सायडीक उडयलो हय. जापा हांव भितर गेलो. वीज दर सवलत घोटाळो प्रकरणाची सुनावणी 31 मार्च मेरेन फुडें धुकल्ल्या. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विन्सेंट डिसिल्वा हांच्या न्यायालयात बेरेस्तारा सुनावणी जाली. पी कोरगांवकर सरकारा वटेन बाजू मांडटात. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी 1998 वर्सा केल्ले कागाळी उपरांत हे प्रकरण उक्ताडार आयिल्ले. उच्च दाबाची वीज वापरपी कंपन्यांक बिलांत 25% सवलत दिल्ली. फाटीं घेतिल्ली अधिसुचोवणी मंत्रिमंडळाची मान्यताय घेनासतना परतून जारी केल्ली. 1998 वर्सा क्रायम ब्रांचीन हे विशीं गुन्यांव दाखल केल्लो. माविनासर टी नटराजन, कृष्णकुमार, के राधाकृष्ण, मेसर्स मार्मागोवा स्टील लिमिटेड आणि मेसर्स ग्लास फायबर डिव्हिजन बिनानी जिंक हांकां ह्या प्रकरणात दोशी थारायल्ले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फिफा अंडर 17 चलयांच्या वर्ल्ड कप यजमानपदा खातीर निवडिल्ल्या 5 सुवातीं मदीं गोंयचो आस्पाव आसा. मडगांवच्या फातोर्डा स्टेडियमाचेर प्रतिश्ठीत फिफा वर्ल्ड कप करपाच्यो मॅची जावपाक शकता. ह्या वर्साच्या निमणे कडेन भारताचे जावपी फिफा अंडर 17 चलयांच्या वर्ल्ड कप सर्तींत थळांचे आंकडो उणो जावपाक शकता. कोरोना महामारीक लागून आयोजन थळांचो आंकडो उणो जावपाची शक्यताय आसा. अशें जालें जाल्यार गोंयचो विचार जावपाक शकता. गोंय राज्य उत्तर आनी दक्षिण भारता खातीर ड्रग्स हार्ड वर करपाचो जागो जाला अशी गवाय गोंय पुलिशेन दिल्या. गोंय पुलीस ड्रग्साचो गोंयांत वापर आसा अशें मान्य करतना गोंय राज्य उत्तरेकडल्यान ड्रग्स दक्षिणेत व्हरपाक आनी दक्षिणेंतल्यान उत्तर भारतांत व्हरपाचें ठिकाण म्हण वापरतात अशें ड्रग्स प्रतिबंधक फाट्याच्या पुलीस अधीक्षकान मान्य केला. गोंय जाला भारतांत ड्रग्स पावोवपाचें ठिकाण. ड्रग्स रॅकेटांत गोंयकारय घुसपल्यात. गोंयांतय जाता ड्रग्साचो वापर, पुलिसांची गवाय. 68 लाखांचे ड्रग्स साळगांवां एका रेस्टॉरंटांत धरले. हे धाडी उपरांत जाल्ल्या तपासांत शॉकाद करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात. गोंय उत्तर आनी दक्षिण भारता खातीर ड्रग्स पावोवपाचें ठिकाण जाला हाची गवाय ड्रग्स प्रतिबंधक फाट्याचे पुलिसांनीच दिल्या. I am very sure that Goa is not a place as it is portrayed sometimes. This is not a place for drugs, definitely. As we investigate into drug cases, most of the time we find that these drugs, either it was being brought for trading or for cross-state traveling, or many times Goa is used as a transit place. It comes from south and moves towards north, or it comes from north and moves towards south. कोविड महामारी उपरांत गोंयची युवा पिळगी बेकारीचे हाल भोगता. हे त्रासांत आशिल्ली युवा पिळगी ड्रग्साच्या वेपारा वटेन ओडटा अशें दिसून आयला. See, we are investigating into his previous act, and as per our information, he has been staying with an Indian girl, Indian from Goan origin, and we are trying to find out if there is any nexus and if this particular family was helping him in his illegal activities. कोविड काळा उपरांत पर्यटन परत एक फावट सुरू जाला. मात पर्यटना वांगडा ड्रग्साचोय वापर तितलोच जोरान चलता. पुलिसांनी हे मानून घेतला. Definitely, I will not say that there is no drug consumption in Goa. There is drug consumption in Goa, and most of the time we see that drug which is used in Goa is what we call as party drugs. These are synthetic drugs, and which you can hide very nicely, and it is really difficult to catch such drugs. They go well with, you can mix it with water, you can carry it in bottles. गोंयच्या शिमेचेर सोरो, जीएसटी आनी हेर गजालींचेर नदर दवरपाक यंत्रणा आसा. मात ड्रग्सा विशीं खासा यंत्रणा नाशिल्ल्यान
गोंय भारतांत ड्रग्स पावोवपाचें ठिकाण जालां. हाचेर बेगोबेग तोडगो काडना जाल्यार उरता पंजाबा फाटल्यान उरता गोवा जावपाक वेळ लागचो ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक खबरापत्रान बिरेस्तारा 61व्या वर्सान पावल दवरलें. खबरापत्राचो 60वो वर्धापन दीस गोमंतकान व्हडा दबाज्यान मनयलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत वांगडा हेर मानेस्तूय कार्यावळीक हाजेरी लायिल्ली आनी परबी भेटयली. गोमंतकान आतां खबरापत्रा वांगडा डिजिटल आनी टीव्ही माध्यमान पाल दवरला. गोमंतकाच्या ह्या नव्या वाटचाली खातीरय मानेस्तांनी परबी भेटयली. दैनीक गोमंतकाक 60 वर्सां पुराय जाल्या. दैनीक गोमंतकच्या पुराय टिमीक हांव खूब खूब अभिनंदन करता. म्हाका दिसता दैनीक गोमंतक गोंय मुक्त जाल्या पासून गोमंतक ह्या नांवांत प्रसिद्ध आसा. गोंयच्या लोकांक गोमंतक हो आपलोसो पेपर दिसता आनी सदोदीत सकाळी फुडें गोमंतक वाचप हें गोंयकारांक एक आपलेपण आनी हुनहुनीत बातम्यो गोमंतक दिता. गोमंतकाच्या नवीन टिमीक आनी गोमंतक टीव्ही जो सकाळ ग्रुपाच्या वतीन गोंयांत सुरवात केल्या ताकाय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. सगळ्यांत पयलू गोमंतकाक 60 वर्साचे निमित्त हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता. ज्या गोमंतकान गोंयान विविध प्रश्न घेवन मुखार आयिल्ले आसात. कसलीच खंयचेच तरेची राजकीय बाजू न घेता आसता वास्तविकता मुखार हाडपा खातीर गोमंतकाचें एक मौलिक अशें योगदान जावन आसा. अत्यंत म्हत्वाचें पावल गोमंतकान उबारलेलें आसा. कारण आज बरेचशे ठिकाणी लोकांक आज चडसो वेळ मेळना पानां चाळपा खातीर. पूण ज्या वेळाचेर एक गोमंतकाचे जेन्ना न्यूज चॅनल जेन्ना तयार जाता फक्त वता किंवा मोबायलाचेर वता कांय गोश्टी आयकोपाक येता तातूंतल्यान मुख्य जो उद्देश जो आसा तोय मुखार येता. आनी म्हाका दिसता हें अत्यंत मौलीक अशें पावल आज गोमंतकान उबारलेलें आसा. हांव 60 वर्सां पूर्ण केला म्हणून गोमंतक हाका सगळ्या टिमीक शुभेच्छा दिता. डेमोक्रेसीन मिडिया न्यूजपेपर हो एक चवथी पिलर म्हणटात आनी गोमंतक गोंयान पयलींच्यान ते एक आपलें कर्तव्य फुडें व्हरता म्हणून तांकां 60 वर्सां केल्या खातीर आनी अशेंच फुडें वचचें म्हणून शुभेच्छा दिता. ना, हांव स्वता गोमंतक टीव्हीचेर 1-2दा अपियर जाला आनी नवेंच चालू जाला. इलेक्शनाच्या मातसो पयलीं चालू जालो अशें म्हाका तेन्ना सांगिल्लें. सो तांची म्हजी शुभेच्छा आसा. गोंयच्या एकूण सगळ्या इलेक्ट्रॉनीक प्रेस जो आसा तेजे भितर आयज गोमंतक टीव्ही चॅनलान सुरवात केल्ली आसा आनी एक बरी गजाल आसा. गोमंतक म्हणटा तो शब्द गोंयच्या सगळ्या राजकीय आनी इतिहासीक सगळ्याच गजाली कडेन जोडिल्लो अशा पद्दतीचो हो शब्द आसा आनी तातूंत परत ताका इलेक्ट्रॉनीक माध्यम जोडिल्ल्या कारणान म्हाका अशें दिसता की गोंयची संस्कृती आसा, गोंयचे आचार विचार, गोंयचे कल्चर हें सगळ्या लोकां मुखार बऱ्या पद्दतीन मांडपाचें आनी नव्या जनरेशना कडेन पावोवपाचें काम गोमंतक ह्या निमतान करपाक शकतलो. एक बरी गजाल खरें म्हणजे ही गोंयच्या एकूण सगळ्या राजकीय सांस्कृतीक इतिहासीक मळाचेर घडिल्ली आसा. हांव म्हज्या स्वताच्या वतीन गोमंतक ह्या नवीन चॅनलाक मना काळजांतल्यान शुभेच्छा दिता आनी यश हांव येता. हांव सगळ्यान पयलीं सगळे गोमंतकाचे कर्मचारी वर्ग, सगळे पत्रकार आणि ज्या प्रकारच्या पत्रकारितेचे दाखले गेल्या फाटल्या 60 वर्सान गोमंतक ह्या वर्तमानपत्रान सगळ्या गोंयकारांक आमकां दिला आणि तातूंतल्यान तांच्या लेखणींतल्यान तांच्या बातमेंतल्यान गोंयच्या एकंदरीत सांस्कृतीक, सामाजीक, शैक्षणीक आणि राजकीय ओपिनियन मेकिंग अशा प्रकारची मोठी भूमिका गोमंतक ह्या दिसाळ्यान सगळ्या गोंयभर हें केल्या, महत्वाची भूमिका निभायल्या. त्यामुळे आज तांचो 60वो वर्धापन दीस जो आसा ताज्या खातीर आमच्या शिवसेना गोवा राज्य हाज्या तर्फे सगळ्या समिती तर्फे हांव तांकां अभिनंदन करतां. विधानसभा वेंचणुकी उपरांत गोंयांत तृणमूल काँग्रेसीचे फुडारी एका फाटोफाट एक राजिनामो दीत आसात. तृणमूलाचो सरचिटणीस विजय पैन शुक्रारा आपल्या पदाचो आनी मुळाव्या वांगडी पदाचो राजिनामो दिलो. गोंयांत तृणमूल काँग्रेसीक आवय बापूय ना अशें कारण दिवन ताणें आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. वास्को शारांत सरकाराची 17 वेगवेगळी कामां अर्धवट रितीन उरल्या तर कांय कामां सुरू जावपाच्या मार्गार आशिल्ली.
पूण कांय कारणांक लागून ती कामां पुराय जावपाक शकली ना. ही उरिल्ली कामां सध्याचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकार हांणी गोंय राज्य सरकाराच्या सहकार्यान पूर्ण करची अशी मागणी आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी केली. तशेंच 17 कामांतली 3 कामां मोठ्या प्रकल्पाची कामां आसून तातूंत सल्लागार सुद्धा नेमिल्ले आसून ती कामां पयलीं हातांत घेवची अशी मागणी वास्कोचे आदले आमदार कार्लोस आल्मेदा हांणी रवींद्र भवनांत आयोजीत केल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केली. ह्या वेळार तांच्या बरोबर ॲडव्होकेट मेल्विन वाज, मिलिंद आरोलकर हाजीर आशिल्ले. हांव आतां म्हणटा सदां सांगतालो की म्हाका गव्हर्मेंट सपोर्ट मेळना लास्ट सो मेनी इयर्स. सो स्टील बट एनीवे वी पुश्ड फॉरवर्ड द फायल्स. पुश करून आमी इतले फुडें पावले. एटलीस्ट नाव इट इज मच इजियर फॉर द नेक्स्ट न्यू MLA दाजी साळकर टू फॉलो अप द फायल्स. इवन आल्लेकरान हांवें गोमंतक एक टँक प्रपोज केल्ले. आल्लेकर वेरी MLA in 2002 or 3. That time Fugawa Damle was there. मागीर ते दुसऱ्या फिल्पान फॉलो अप केलें. देन when I became MLA आमी इनॉग्रेट केले वॉटर टँक. सेम वे प्रोजेक्ट लेपर लायज नाव. केपें मतदारसंघान उदकाची टंचाई आशिल्ल्यान आमदार एल्टन डिकॉस्टान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडले. हर घर येवजण चालीक लावची जाणे करून लोकांक उदकाची थाकाय मेळटली. खूब वाठार आसात दिसाक 1 वर उदक मेळटा. थोड्या लोकांक उदक सारकें मेळना. लोक उदका खातीर वळवळे काडटा. हाचेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसा अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विनवणी केल्या. धावेच्या भुरग्यांक गणित आनी विज्ञानाच्या पेपरान 15 मिनटां चड वेळ दिवपाचो निर्णय गोंय शालांत मंडळान घेतला. एप्रिलांत 2nd टर्माची फायनल परीक्षा जातली. मंडळाचे अध्यक्ष भागीरथ शेटये हांणी ही म्हायती दिली. डिसेंबरांत जाल्ल्या फर्स्ट टर्म परीक्षे वेळार कठीण प्रस्नांक जापो दिवपाक भुरग्यांक चड वेळ दिवपाक जाय आशिल्लो अशी प्रतिक्रिया कांय शिक्षकांनी उक्तायली. ऑनलायन माध्यमाक लागून भुरग्यांक त्या वेळार चड वेळ मेळूंक ना. उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून गोंयान आडमेळो पावस पडपाची शक्यताय आसा. शेनवारा मेरेन पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. बेरेस्तारा दिसभर दमट हवामान आशिल्लें. बुधवारा सांजे उत्तर गोंयांतल्या बऱ्याच वाठारांत पावस पडलो. हाका लागून गरमीचें प्रमाण उणें जावन हवामान थंडसाण तयार जाल्लें. पूण पावसा उपरांत परतून गरमी जावपाक लागल्या. बुधवारा वाळपय तशेंच सांखळे दरेकी 20 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. दिवचल म्हापशे वाठारांत बुधवारा सांजे 2 वरां पावस पडलो. बिरेस्तारा सकाळी दिसभर दमट हवामान आशिल्लें. दनपारा कांय वाठारांनी वत पडिल्लें. उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून 2 दीस पावस पडटलो असो हवामान खात्याचो अदमास आसा. गोंयच्या मातयेंतलो पक्ष अशी ओळख आसपी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाची ओळख मात फाटल्या 20 वर्सां सावन भौशीक बांदकाम खातें सांबाळपी पक्ष म्हणल्यार ताचें कारण लेगीत तशेंच आसा. मोगो पक्षाचो सुदीन फाटल्या 20 वर्सां 6 वेळार भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री जाला. सरकार कोणाचेंय आसूं भौशीक बांदकाम खातें मात सुदीन ढवळीकारा कडेनूच. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. भौशीक बांदकाम खातें म्हळ्यार पयशाची खाण. मोठी मोठी कंत्राटां, मोठे मोठे प्रकल्प आनी कोटी कोटीचो निधी. स्वाभाविकूच आसा काय मुळाव्या सुविधांची उदरगत करपाक इतको पयसो जावोच न्ही. आनी ह्याच पेजाद आनी गिरेस्त खात्याचो मंत्री जावपाक कितलेशेच जाण वळवळटात. सुदिनांक मात हें शक्य जालां. एकदा आनी दोनदा न्ही जाल्यार सेगीत 6 वेळार तो भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री जाला. हो पळयात सुदीन ढवळीकाराचो भौशीक बांदकाम खात्याचो प्रवास. सुदिनाक पर्रीकर सरकारान
2002 ते 2005 मेरेन पयलेच फावट PWD खातें मेळ्ळें. ते उपरांत राणे सरकारान 2005 ते 2007 मेरेन सुदीन परतून एकदा PWD खात्याचो मंत्री जालो. ते उपरांत 2012च्या वेंचणुकेंत भाजपाचें कमळ फुल्लें आनी सुदिनाक परतून एकदा PWD खातेंच मेळ्ळें. PWD खात्याचो मंत्री म्हूण हॅट्रिक केल्या उपरांत लेगीत सुदिनाचो घोडो थोकूंक ना. तो PWD घेवन धांवतूच रावलो आनी परतून एकदा 2017च्या सावंत सरकारान सुदिनाक PWD खात्याचो मंत्री केलो. अनकंडिशनल सपोर्ट जेन्ना आमचे माननीय होम मिनिस्टर युनियन अमित शहाजीन म्हाका कॉल केलो तेन्ना इमिजिएटली विदीन 2 hours जे सपोर्ट तांकां अनकंडिशनल दिवपाक जाय आशिल्लें हांवें आनी जी कारोलकरान आनी आमचे पार्टी अध्यक्षान तें तांकां पत्रां आमी पावयलां. तेच पत्राची प्रत आज आमी गव्हर्नरा कडेन दिली. खरें म्हणल्यार भाजपान हे फावट 20 आमदार वेंचून हाडल्यात. ते शिवाय 3 अपक्षाचोय तेंको भाजपाक मेळ्ळा. ते खातीर ढवळीकाराक सरकारांत आस्पावन घेवपाची गरजूच ना अशी मागणी भाजपाच्या चडशा आमदारांनी केल्या. पूण निमणो डाव जिखलो ढवळीकारूच. देखून आतां सावंत सरकाराकूय ताका परतून भौशीक बांदकाम खातेंच दिवचें पडटलें काय कितें? तशें जर जालें जाल्यार जात्रा खंयचीय आसूं खाज्याचो मांड मात ढवळीकाराचोच अशेंच म्हणचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. मुख्यमंत्री आणि 8 हेर मुख्यमंत्र्यांचो सोपूतविधी श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान तयारी सुरू जाल्या. या सोपूतविधीच्या दबाज्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि भाजपाचे पक्षश्रेष्ठी असतली. गोयच्या 2022 विधानसभा वेंचणुकेत बहुमत मेळयल्ल्या उपरांत पुराय भाजपाचे कार्यकर्ते बरेच उमेदीर आसा. हीच उमेद आनी 2024 भाजप केंद्रात बहुमत मेळोवन दिवपा खातीर भाजप पुराय ताक लावन यत्न करता आनी ते लोकांक दिसूनय येता. मंत्रीपदां मात कोणाक मेळटली हाचे विशीं कांय स्पश्ट ना. बिरेस्तारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेर वांगड्या सयत श्यामाप्रसाद स्टेडियमाक भेट दिवन तयारेचो नियाळ घेतलो. स्टेडियमान आयिल्लो. ऑनरेबल गव्हर्नर हांच्या परमिशनान आमी 28 तारखे दीस 11 वरांचेर शपथविधीचो सुवाळो आसा. ह्या सुवाळ्याक माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी येतात, माननीय अमित शाह येतात, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी येतात, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आसतले, ताच्या शिवाय बाकीचेय मंत्री जे आसा हे बी ह्या कार्यक्रमाक खास करून प्रेजेंट रावतले. 7 राज्यांचे मुख्यमंत्री ह्या कार्यक्रमाच्या सुवाळ्याक खास करून उपस्थित रावपाचे आसा. आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय पदाधिकारी जे आसात वेगवेगळे ते ह्या सुवाळ्याक सगळे जाण प्रेजेंट रावतले. मांडवी पुलाच्या तपासणीच्या कामाच्या हेतान 26 मार्चाक सकाळी 6:30 ते 7:30 वरांचेर मांडवीचो जुनो पूल येरादारी खातीर बंद दवरतले, जाल्यार नवो पूल सकाळी 7:30 ते 8:30 वरां मेरेन बंद दवरतले अशी माहिती उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्या. गोवा शिपयार्ड भारतीय नौदळ खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बांदतले. तशेंच भारतीय कोस्ट गार्डा खातीर 8 बोटी बांदपाचे कंत्राटय गोवा शिपयार्डाक मेळ्ळा. बेगीनच ह्या दोनूय कबलातींचेर सय जातली. जाहीर केल्ल्या म्हायते प्रमाण सुमार 9,000 कोटी रुपया मोडून 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोअर पेट्रोल वेसल्स बांदतले. हातूंतल्यो 7 बोटी गोवा शिपयार्ड बांदतले, जाल्यार हेर बाकीच्यो 4 बोटी बांदपाचें काम दुसऱ्या शिपयार्डाक दितले. 2018 वर्सा संरक्षण संपादन मंडळान सुमार 4,941 कोटी रुपया मोडून देशी बनावटीच्यो 6 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बांदपाक मान्यताय दिल्ली. अनिल अंबानीच्या पिपावाव शिपयार्डाक हे कंत्राट दिल्ले, पूण कळावाक लागून ते रद्द केल्ले. ते उपरांत संरक्षण मंत्रालयान डिसेंबर 2020 वर्सा भारतीय नौदळा खातीर नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स बोटींचो आंकडो वाडोवन 11चेर हाडलो. ह्या बोटींक लागून भारताची दर्यादेग सुरक्षा अदीक घटमूट जातली. तशेंच ह्या बोटींचो वापर हिंद महासागर आनी भारतीय दर्यांत
चीनाचे दादागिरीक आळबंद घालपाक जातलो. 2027 मेरेन पाणबुड्यो धरून 200 युद्ध बोटी बांदपाचो भारतीय नौदळाचो उद्देश आसा. पूण अपुऱ्या निधीक लागून हो उद्देश साध्य जातलो की ना होवूय एक प्रस्न आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सुशांत गावस. संजय स्कुलाच्या विशेषांगी विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची खासा भेट घेवन तांकां शुभेच्छा दिल्यो. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान तांच्या वांगडा भासाभास केली. विद्यार्थ्यां सयत संजय स्कुलाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गोमंतकाच्यो खबऱ्यो अश्योच चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव संजीवी तुमचो निरोप घेता. आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.